Praise the Lord, hallelujah. मोगाच्या भाव भयणीनो सप्टेंबर 8 तारीख आमकां मोगाचें फेस्त मोंती सायबिणीचें फेस्त दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनला तर्फेन तशेंच आमच्या येसू स्पर्शा पंगडाच्या तर्फेन तुमकां बरें बागी संतोष भरीत भलायके भरीत मोंती सायबिणीचें फेस्त आमी मागता. मोंती सायबिणीचें फेस्त कुटुंबाचें फेस्त आमकां कळीत आसा गेल्या त्या 2 वर्सां जावन ह्या कोरोना संकश्टाक आमच्या कुटुंबां वळाक जाल्यांत. गांवांत आसलेल्या मोगाच्यांक परगांवांत आसलेल्यांक पळोवंक जायना म्हळ्यार तांकां येवंक फ्लायटांत या परगांवांत आसलेल्यांक गांवाक येवंक जायना. कुटुंबान बरी कार्य जाय जाय आसली ती मुखार पडल्यांत. बांदलें घर अर्देरस रावलां संपूर्ण जावना. कितलीशीं आमची कामां ती थंयच रावल्यांत. अर्थीक अडचणेंत आमी आसा. भलायकेच्या अडचणेक आमची कुटुंबां बली जाल्यांत. ह्या एका संदिग्ध वातावरणांत आमी आसा. कशें हें फेस्त आमी आचरण करचें म्हणून आमकां भोगूंक पुरो. पूण हांव न्हू तुमी खंय आसा पूण आमच्या कडेन डिजिटल वर्ल्ड आसा म्हळ्यार माज्य आसा. ह्या वर्सा आमी एक करियेत आमी सकड सांगाता मेळोवन नवें जेवचें लागीं आसूंक साधना पूण ह्या डिजिटल वर्ल्डाद्वारे म्हणजे आमकां झूमाद्वारे या गूगल मिटाद्वारे या व्हॉट्सॲपाच्या द्वारे आमी सांगाता मेळोवन एक वेळ नक्की करण तें नवें बेंजार केल्लें दुदांत गी वर्णांत गी घालन मागणें करया. मोंती सायबीण पळया तिका मेळ्ळेले ते कश्ट जेजूक गर्भांत आसतना कानिशमारी काडूंक वचो जाय आसलें. ताच्या उपरांत छत्रांत जागो मेळोवं ना. त्या गोरवांच्या गोठ्यांत तिणें भुरग्याक जल्म दिलो. ताच्या उपरांत हेरोद्राही भुरग्याक लगड काडून पळयतना 1000 मैल पयसाच्या त्या गांवाक एक रेफ्युजी जावन निराश्रीत जावन तिका वच जाय पडलें झुजे सांगाता. आज निर्वासित कुटुंब अवमान सोंसलेलें कुटुंब आनी निराश्रीत कुटुंब भगवत कुटुंब जावन आसा. मोगाचे भाव भयणीनो ह्या सर्व कश्टांकांता मदें ते कुटुंब फुटोवंक ना तुटोवंक ना मोडोवंक ना. थंय देवाची कृपा आसली तर आज आमची कुटुंबां कृपेन भरोवन दिता. मोरी माय दुखी माय तिका आमची सगळी दुखी कळीत आसात आनी ती आमच्या खातीर बापा लागीं विनाती करता. अशा दिसा तुम्ही पळोवचे जाल्यार पवित्र सभेन चडावत सांताच्या मरणाचे दीस या मार्तीरपणाचे दीस आमी परब आचरण करता. पूण हांगा त्यागांचो जल्म एक मोरयेचो स्नान दातार जुवांचो तशेंच जेजूचो जल्म आमी आचरण करता. आन्ना आनी जोखीम तांकां भुरगीं नातलीं 12 वर्सां देवान तांच्या उदारी आन्नाच्या उदारी एक भुरगें दिलें आनी ती बाळ मोरी. आज तिचें बाळपण आमी संभ्रमतना तिचें देवपण म्हणजे तिणें देवाक कल्टी बांदलें विधेय जावन चलली देवाचेर अखंड भरोसो तिणें दवरलो आनी त्या सगळ्या कश्टां दुखी मदें आमकां कळीत आसा सप्टेंबराच्या 15 तारखेर आमी सालवी आचरण करता. तिचे 7 दुखी नियाळटा म्हणजे त्या अर्यका तिका बायल्यान मार्तीरपण मेळोवंक ना पूण तिच्या भितरल्यान मेळ्ळेल्या त्या मार्तीरपणांत ती जैतेवत जाली. तसली आवय आमकां आसा. पवित्र सभेची आवय ती आमकां चलयता. काना लग्ना वेळार कितें उणें पडलेलें भरती कर दिल्ली माई आज आमकां ती भरती कर दिता. तर सर्वां सांगाता मेळया आमचे ताळे एक करया. आमच्या दोळे न्हय ताळे एक करया आनी ताळे तिका आमी अर्घ दिवया आनी तिचो आमी मोग करया. तिका आमी होगाळसिया. आमी फुलां भेटयता म्हजो अर्थ इतलेंच आमचें जिवीतच तुका भेटयता. आमचें जिवीत तुजें बरी जावं. तूं बापा लागचें मागोवन आमकां धाड.
तर ह्या कश्टाच्या आकांताच्या वेळार अशा सर्व खातीर हांव मागता विशेष मापान कोंकणी करावळी सायडीन हें फेस्त विशेष मापान नवें फेस्त नवें जेवचें म्हण आमी आचरण करता विशेष तमिळनाडूक आमी गेल्यार वेलांगणी मायेची ते सगळे अजापाचे फेस्त आमी आचरण करता हरिहराक तुमी आयल्यार हरिहराक थंय नावून गेल्ल्या एका ब्राह्मणाक तो पांय सुकोवन पडतना मेळ्ळी ही माज अजुनूय आसा फेस्त आचरण करता लुड्स फातिमा गाराबंडाल बांद्रा तशेंच शिवाजीनगरा विविध जाग्यांनी मोरयेचे फेस्त आचरण करतात तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज मोरी मायन तुमच्या खातीर विनंती करून दी तुमच्या कुटुंबां पवित्रत्म्यान भरोवन दी तुमच्या कुटुंबान अशें उणेपण सकट गूण करून भाग्यवान कुटुंबा सारकें पवित्र त्रिदादीच्या कुटुंबा सारकें तुमच्या कुटुंबां जावं ती विनवणी करून दी जेजूच्या सक्तीन आमच्या कुटुंबां आशिर्वादीत जावं दी म्हण हांव मागता सर्वेस्पर बाबा गणित का कुळदारा तुका अर्घ होगळापणी वाकाणी दिता दीस पडतो नियाळ हर एक दीस दिवंक गेले त्या 1.5 वर्सां हांव तुवें म्हाका कृपा दिल्ल्या खातीर अर्घां दिता जेजूय दीस पडतो नियाळ आयकोवचे हर एका भाव भयणींचेर आशिर्वाद घाल कोंकणी कानाडी तशेंच इंग्लीश भाशेन स्वर्त परगट करता आसतना ह्या तुज्या परजेचेर आशिर्वाद घाल ह्या फेस्ता संदर्भी मोती सायबिणीचें फेस्त मोती माय आमच्या खातीर विनंती करून दी आमचे ह्या पिढी शिडेन तावन कर्गान तावन आमकां ह्या संवसाराक आमच्या कुटुंबाक राखून दी आमची कुटुंबां पवित्रत्म्यान भरोवन दी आमच्या कुटुंबा मदें भाव बांदवपण सोडून दी जें कितें उणें पडलां तें भरती करून दिवन दी अंतकारांतले बंद पसतले बंदड्यांतले पिडे शेड्यांतले वायटांतले विघ्नांतले आमकां राखून व्हरून दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव आशिर्वाद दिता आनी तुमकां हांव बेसांव दिता सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो मोगाळ भाव भयणीनो परत एक फावटी तुमकां सर्वांक संतोष भरीत कुरपेचे आशिर्वादाचे आनी तशेंच वलयकेचे मोती सायबिणीचें फेस्त हांव मागता आनी आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब तर्फेन त्या कुटुंबा तर्फेन तशेंच येसू स्पर्श कुटुंबा तर्फेन आमी तुमकां हे फेस्ताचे शुभाशय पाठयता तुमच्या खातीर मागता आमच्या खातीर तुमी मागा आनी अशें जेजूची सुवार्ता मुंदरून उरोवंक आमकां बोड गटाय कृपा लाभच्या खातीर मागा आमेन.